प्रेज द लॉर्ड. मगाच्या भाव बहिणीनो, आम्ही आता आद्वेंताच्या काळार आसा. आद्वेंत म्हळ्यार कमिंग, येणे. कोणाचे येणे? सोम्या जेजूचे येणे. केदाळा एक त्याचे येणे जाला चरित्रेंत. आम्ही नियाळटा, तयारी करता जेजूच्या चरित्रेंत आयिल्ल्याचे येणे. पळय सभा आमकां जेजूची 3 येण्या विशयी सांगता. पयले येणे ताचे चरित्रेंत आयिल्ले. चरित्रेंत 2000 वर्सां पयलीं तो गर्दनाच्या गोठ्यांत जल्मोन आयिल्लो. जेजू जल्माल्लो, दुर्बळकाय जल्माल्लो. हिस्ट्री. दुसरें ताचें येणें जावन आसा मिस्ट्री. तिसरें ताचें येणें जावन आसा ताचें मॅजेस्टी. ते हिस्ट्री, मिस्ट्री, मॅजेस्टी 3 येणे आसा तेजे सोम्याचे. हिस्ट्री म्हण सांगल्यार 2000 वर्सां आदीं तो चरित्रेंत आयिल्लो ते येणे, जेजूचे येणे. 2000 वर्सां पयलीं तो गर्दनाच्या गोठ्यांत दुर्बळ अस्कत बाळ जावन आयिल्लो. दुर्बळ बाळ, अस्कत बाळ, दुर्बळ आणि बाळ जावन अस्कत बाळ जावन आयिल्लो गर्दनाच्या गोठ्यांत. ताची परिस्थिती ती दुर्बळ गाय, अस्कत गाय सांगची नाका. ते पयल्या चरित्रेंत आयिल्लो. त्यात आमी गर्दनाचो गोठो कान ते जेजूचे येणे नियाळ करून अत्मीक तयारी आमी करता. देखून क्रिस्मसाच्या फेस्ताचेर, नातालां फेस्ता दिसा आमी जेजूचे पयले येणे चरित्रेंत आयिल्ले ते येणे आमी आचरण करता. आनी ते व्हडा वैभवांत आमी आचरण करीचे. गर्दनाचो गोठो पयल्ल्यान घडुल्लो आसिसीच्या सान फ्रांसिसान. कित्याक म्हळ्यार म्हाका जेजू कसो आयिल्लो म्हाका बगीचे ते म्हणून. आनी ताणें खान गेले एक ग्रेस्त मनशांकडे ताणें मागलें म्हाका त्यो इमाजे करून दिजे जेजूची. वॅक्स म्हळ्यार मेणाची एक म्हाका इमाज करून दिजे म्हणून, मरयेची, सांजुतेची. आनी ताणें एका बोगडे खाण बांदलें थंय, एका वासरा खाण बांदलें थंय. आनी गर्दनाचो गोठो पयल्लें. ग्रेच्चो म्हणल्यार इटेलींत ग्रेच्चो म्हणलो जागो आसा. थंय ग्रेच्चो म्हणल्या कडेन ताणें तो पयलो गर्दनाचो गोठो ताणें ग्रेच्चोन केलो. आनी तो मीस जाल्ल्या उपरांत जेजू बालकाक गर्दनाच्या गोठ्यांत आसलो मरियमाच्या उस्क्या लागीं दवरतना, त्याच्या ती इमाज ती दवरतना ताका नीज बाळ जेजू बाळक ताका त्याच्या हातांत आयिल्लो. थंय सगळ्या लोकांक पळोवन आनंद पावली एका घडयेक. तशें त्या चरित्रांत बरोवन आसा. ती चरित्र आमी व्हडा वैभवान तो आचरण करीचे. कित्याक म्हूण सांगल्यार जेजू कित्याक आयिल्लो? कित्याक म्हाका जीव दिवंक आयला. हे नियाळन आमी तो तसो जल्माचो दीस व्हडा संतोशान वैभवान आमी आचरण करीचे. आनी आमकां गतास आमी कोड्याळ घरां आमी नवे वस्तूर आनी घालून फेस्ताक, नातालांच्या फेस्ताक कितली आमी दुर्बळीं जाल्यार एक नवे वस्तूर आमकां मेळचे जालें ह्या नातालांच्या फेस्ताक. ते नवे वस्तूर घालून रातच्या मिसा येताना जावचो संतोश, तो आनंद, सर्गाचो आनंद तो. आनी तसलो आनंद सर्गार मात मेळचो. तसलो आनंद, तसलो उल्हास आमकां. देखून तो खुसवार करून आनी त्या व्हडल्या फेस्ता आमी आचरण करता ते करीचे. हे जेजून चरित्रेंत आयिल्लें घडीत ते आमी नियाळटाना जेजू आमच्या मद्यांत आयिल्ल्या बरें आमकां बगता. आमी ते जेजून आयिल्लें चरित्रेंत घडीत परतून आमी जियेता, नव्यान जियेता. देखून ते आमी संतोशान, वैभवान, उल्हासान जाता तितले संभ्रमान आचरण करचें. जाता तितलो कितलो संभ्रम घालूं का तितलो संभ्रम घालून उल्हासान त्याच आमी आचरण करीचे. ते जेजूचें पयलें येणें, पयल्यान चरित्रेंत हिस्ट्री. मागीर दुसरें मिस्ट्री म्हळ्यार मागणें करतना कोणा लागीं मागणें करता? देव आसा थंय, देवा लागीं. ताचे आमचे कडेन संबंद जाता, ताचे कडेन सत्संबंद दवरचो. देव आमच्या थंय आल्तारी कडेन आसा. आमी मागच्या जाग्यार आमच्या सांगात आसा. मिस्तेराच्या रुपान तो आसा. देवाचे उतार वाचून देवाचे उतार आयकताना, ध्यान करताना जेजू आमच्या जाग्यार आसा. ताचे उतार ते नियाळटाना ते देवाच्या उतरान तो आमच्या सांगात आसा. आनी तिसरें युकरिस्तांत पळय सक्रामेंतांत हर एक 7 सक्रामेंतांत देव आसा, जेजू आसा. आनी प्रत्येक जण युकरिस्तांत तो आल्तारीर येता तो युकरिस्ताच्या सक्रामेंतांत आमच्या सांगात आसा. देखून जेजू येता हिस्ट्री आनी मिस्ट्री म्हळ्यार मागण्यांत, देवाच्या उतरांत आनी सक्रामेंतांत तो आमच्या सांगाता येता, आमच्या लागीं येता तो. तिसरें मॅजेस्टी. हिस्ट्री, मिस्ट्री, मॅजेस्टी म्हळ्यार तो परतून वैभवान येता. वैभवान रायबरी. पयले येता तो अस्कत बाळ जावन आनी नेसोन भगरो नासतना दुर्बळ गायंत गत आतां नातल्या बरी. कली अस्कत काय अस्कत रावून घर ना, कली अस्कत काय बदरती ना.
जेव्हा खाण जेवण ना नेसोंपांग रोवना हाचे खसखत काय दुसरी आगी कोण वचको जावन आयलो आतां तिसरे पटीन तो वैभवांत येता जेजू वैभवांत येता ताका मॅजेस्टी म्हळ्यार रायाची रायाळ रायाळ धर्म रायाळ संभ्रम रायाळ बर्म मानान गौरवान वैभवान भरमान भर्म तो रायाळ मॅजेस्टी भर्म रायाच्या गत्तान तो येता वैभवान तो येता आणि येवन त्या येण्याक आमी तयारी करची आता हिस्ट्रीन जेजू आयलो गर्दनाच्या गोठ्यान जेजू आयलो ते आमी आचरण करचे सक्रामेंत आचरण करचे सकडी तयार आहे जेजूच्या निमाणे येण्याक तो आमकां ससनाच्या ससनाक त्याच्या सांगात आपण व्हरूंक तो येता वैभवान तो येता अस्कत कनी वैभवान तो येता तुत्तुरीच्या वैभवान वाचपांत वैभवान गर्जन करून तो वैभवान परतून येता व्हडल्या संभ्रमान तो येता राय जावन तो येता देखून पदवेन तो येता महिमेन तो येता व्हडा महिमेन तो येता देखून अस्कत भायर जावन न्ही महिमेन तो येता परतून ताका मॅजेस्टी म्हणटा आमी मॅजेस्टी हिस्ट्री मिस्ट्री मॅजेस्टी वैभवान तो येता राय जावन तो येता वैभव काडून तो येता त्या वैभवान येता आसतना आमी तयार जायचे म्हूण सांगता मागीर तो येता आसतना तो कसो येता केन्ना येता म्हूण आमकां कळ्ळें कशें बरें येता म्हूण कळ्ळें आतां तो कसो येता वय तो येता कसो म्हळ्यार नोयेच्या काळार पुर्तुगोल आयिल्ल्या बरी तो चिंतिनातल्या वेळा आणि अचानक सडन अचानक पुर्तुगोल पळय चिंतिनासतना पावसाळ्याला बुडलींत लोक बुडोवंत गेलो तशें चिंतिनातल्या वेळा सूचना दिवन आसा वॉर्निंग दिवंकूच ना आतां पयर चंडमारूत येता आमी 3 दिसान आमकां वॉर्निंग दितात पेपराचेर रेडिओचेर मोबायलाचेर परत वॉर्निंग दिताली आनी भायर वचनाकात कठीण पावस येता भुरग्यांक रजा दिल्या आनी खंय तुमी मरगांव वचना उदक आनी पावस कठीण येता वचनाकात थळ्यांकडे वचनाकात म्हूण सांगून आनी पुरा थंय देखून वॉर्निंग दिल्लें वॉर्निंग पूण देव येताना खंय वॉर्निंग ना सूचना ना आनीक टायम वय लोकांक टायम ना जिनी बदलूंक टायम ना मागीर जिनी बदलूंक तयार करूंक जागृत रावंक मागीर टायमूच ना म्हणटा जेजू म्हणटा मागीर टायमूच ना देखो तुमी काय करा तुमी तयाराय करा म्हणून देवाचे उतार नियाळ करया जशें नोयाच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारय घडतलें जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिकलो तो दीस पर्यंत लोक खातलो आनी पियेतलो लग्न जातलो आनी लग्न करून दितलो आनी पुर्तुगाल येवन ते सकड वाळोवन वससर तांकां कळीज जावंक ना तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळारय घडतलें आमी देवाचे उतार आयकलें जेजू कसो येता म्हणून देखून मोगाच्या न्हू आमी खाल करचें म्हणून सांगलां तो येताना टायम ना मागीर तो वय पुर्तुगोल आयिल्ल्या बरी तसो येता नोयच्या खाल्यार पुर्तुगोल आयिल्ल्या बरी चिंतिनातल्या वेळार टायम सूचना दिनासतना तो सडन अचानक आयिल्ल्या बरी येता वॉर्निंग दिना देखून आमी तयार करचें म्हणून देखून तयार जावचें कशें तयार जावचें म्हळ्यार जागी रावचें तयार आहे म्हणजे जागी खंय वचून तयार आहे म्हणजे तुमचो गताय या म्हणटा न्ही बेसरलो एक म्हणटा एलर्ट विजिलंट आणि वॉचफुल एलर्ट विजिलंट वॉचफुल हे तीन रितीन आमी आसाचे एलर्ट म्हळ्यार जागृत पेद्दा बरी खंय तीन हांगा पळोवन खंय गेल्यार जाता हे चलताय न्ही जागृत जायचें चलताय केल्यार तूं उरताय चलताय ना हांगा कशें जाता म्हणना एलर्ट जागृत आयलो गी पळ घेवन जाग आसाचे तशें दुसरें विजिलंट म्हणून सांगल्यार विजिलंट म्हळ्यार जागमाग आसाचे जागृत आसाचे जागमाग आसाचे वॉचफुल वॉच म्हळ्यार पारोत दवरचें तेन्ना आयलो गी येना आयलो गी तेन्ना आयलो पारोत दवरून पळयचे आयलो गी म्हणून कित्याक तो कळीत नातल्या वेळार येता म्हणून कळीत नातल्या वेळार येता कित्याक म्हळ्यार सोर येताना सांगून येता गी सोर येताना जेजू म्हणटा सोर येताना सांगून येता गी सांगून येना देखून सांगून येना देखून धनयेन खाल करता सोर येताना जागृत जाता तो जागरण रावता सोर येता म्हूण कळल्यार जागृत जाता आनी तो जागरण पारोत दवरता कसो पारोत दवरता आतेरां खाण येता कोयली आतारां खाण येता तो सोंटो खाण येता कुंटो खाण येता देठो खाण येता पिडो खाण येता
होय सोंटो देंठो आणि पिडो काढून तो हातार घालून या हातार घालून जगत आईला मांड्या घालता म्हणून आणि जागृताचो स्वर आपले तशें सांत पावल सांगता तुम्ही जागृत रावपाचे स्वर येताना दनी पळय हाताराय कोणाक आसा तुम्ही हातारां हाणेजे म्हणटा कयली हातारां हाणेजे कयली हातारां अत्मीक हातारां हाणेजे म्हणटा अत्मीक हातारां स्पिरिच्युअल वेपन्स म्हळ्यार अत्मीक हातारां कयली ती अत्मीक हातारां मोग आनी सेवा दया माया बिरमोत आनी काकुळतो ओली हातारां तुमी जेजूक सा म्हणटा जेजून अलिंत हातारां घाल्ली दया दाखोवची काकूळ दाखोवची बिरमो दाखोवची आणि एकामेका सेवा करची तरी हातारां नेसा आनी तुरी सोडा म्हणटा काल सोडा म्हणटा तो राग हट्ट आनी हट्ट करचें आनी कितें केल्यार तुका सोडना शिकयता बूद म्हणचें तली बूद आमी सोडचें म्हणटा बाळबूद आनी बेबदेपण म्हणटा हाच्या वाचपान तो सांगता बेबदेपण तुमी सोडा म्हूण बेबदेपण आनी तशें परा बेबदेपण सोडचें म्हणटा बाळबूद सोडचें म्हणटा बाळबूद म्हळ्यार तुका खंय जीव गेल्यार तुका सोडिना म्हणचें कोडसान हट्टा कट्ट मुई गे मुई वय हगेन तिरसूनचें तें पुरो सोडिचें म्हूण सांगता आनी हगे तिरसूचें सोडिचें म्हणटा तें बरें आसल्यार तो तेचो वचोंक जायना तें आमकां वचोंक जायना ताच्या सांगता सोमी येताना त्या सांगता आमकां व्हरना तो तें पुरो सोडिचें म्हूण सांगता सांत पावलो आनी काय म्हणटा खोबरो उलोवचें सोडून सोडचें म्हणटा खोबरो उलयल्यांक जेजू व्हरना म्हणटा सोडलें तो उदकान बुडोवन मरता तुमी म्हणटा खोबरो उलयतल्यांक तांकां वचोंक ना म्हणटा तो कोण पळय खोबरो उलयनात आवलो वेळ सेवेंत घालतात दाया दाखयतात बिरमत पावतात ऐरकल्याक आनी कश्टतल्यांक हे आयकोनचो खाण दितात तांकां तेगे कश्ट हाळू करून पळयतात तांकां आपण व्हरता म्हणटा देव आपण व्हरता म्हणटा देखून थंय हातेरान जेजूक नेसा म्हणटा आनी म्हणटा देवान आमकां एक प्लॅन दिला देवान आमकां एक प्लॅन आमी घर बांदतना प्लॅन करता एक मांडावळ करता देवान आमकां जिने मांडावळ दिला शेवट दिला एक प्लॅन दिला तें प्लॅन आमी जारी करचें म्हणटा तें प्लॅन जारी करचें म्हळ्यार मोग मैपास सेवा बिरमोत दयाळाई आनी सोंतीकाई विश्वासीपण पातयेवचें हेरांक मस्त गरजेचें पातयेवचें आनी आमकां कयलीं तालेंतां दिल्यांत तीं देवाच्या राजा खातीर उपेग करचें आमच्या जिणे अर्थ बरीच जाता आमच्या जिणेक अर्थ मेळटा कित्याक जिवोवचें कित्याक करचें चलचें कित्याक जिवोवचें म्हळ्यार जिणेक अर्थ बरी जाता जिणे अर्थ बरीच जायचे आनी जिणे अर्थ बरी जाता आसतना आमी थायराय करता जेजूक मेळोवंक तित थायराय जिणे अर्थ बरीच करचें ताणें दिल्लें प्लॅन जारी करचें मदर तेरेसा देवान दिल्लें प्लॅन दुबळ्यांची सेवा करचें प्लॅन तिका दिल्लें कशें तेणें जारी केलें कितल्या मार्ग भुरग्यांक आनी सोनान आनी पुरा तशें आमच्या आवय बापायक देवान मांडावळ दिल्ली आनी तुमकां हांव भुरगीं बाळांक तुमच्या उस्कार दिता तांकां बरी करून पळोवन पालन पोशण करून तांचें पालन पोशण करून तांणी एका समाजीन बरो जावच्या बरी तुमी करीजे ही जबाबदारी तांची जबाबदारी कितली बरी केली पळय तांणी आमच्या मलगड्यांनी वय मलगड्यांनी तशेंच आमी तांचे बरी जिणी जिवन तयाराय करची देखून हे तयाराय करतना जेजू आयिल्ल्या वेळार मिलान बें हाडिना बागार काय हाडटा संतोष आनंद उल्हास संभ्रम हाडटा आमकां तयार केल्ल्यांक तयार आशिल्ल्यांक तांणी जिणे त्या देवाचें प्लॅन मांडावळ जारी केल्ल्यांक उल्हास संतोश आनी पुरो हाडटा त्या दीस इस्टार पळया तें कशें येता पळय निमाणें येणें पळया इस्टार बॉम्बिंग जालें श्रीलंकांत ती मिसा गेल्ली आनी येवन बॉम्ब फुटलो कितलो लोक मेलो मोडीं पडोवन आली गजेन चिंतलांगी तांणी चिंतलांगी हांव चित्त म्हणटा हांव पोस्टीन पावस येयलो खंय कोसळून कितलीं जाणां मेलीं एक्सिडेंट जावन बसार कितलीं जाणां मेलीं पेपरार येता देखून असलीं गडीचां घडटा आसतना मोगाच्यान आमकां खबर येता आमकां कळना देखून आमी काणगेचे देवान आमकां दिल्लें तें प्लॅन काडलें सोदून काडचें आनी तें जारी करून काडचें आनी तेन्ना जेजू येताना आमची जिणी अर्थ बरी जाता आमची काळजाची आशा पूर्ण जाता आमी आशा केल्या जेजू मेळोवची आशा एकत तो आमचो बरोसो जेजू येताना ताका मेळचो देखून तो बरोसो आमकां तो जिणेचो बरोसो तो जारी जाता आनी व्हरतो संतोश आमकां जाता ताका बें आसना देखून ही तयाराय करया आमी अत्मीक हात्यारां घालची तयाराय करया आनी आमी प्रत्येक जाण ह्यो क्रिस्तान जेजू येवचो ताका वत्तू दिया खुमसाराक वत्तू दिया बरी तयाराय करया अत्मीक हात्यारां दयाळाय मोवाळाय काकुळट सोंसणीकाय तशें जाल्यार सेवा असली आमी हात्यारां घालून खणया आनी जेजूक आमी संतोशान मेळोवंक लायची जावया आमेन.